फोंड्या पालिका वाठारांत फुटपाथाचेर तशेंच रस्त्याच्या कुशीक कितल्योश्योच बेवारस गाडयो पार्क करून दवरल्यात। ह्या बेवारस गाडयां खातीर पार्किंगेक त्रास जाता। बेवारस गाडयो काडच्यो म्हूण संबंदीत मालकाक नोटीस धाडिल्ली। कांय जाणांनी त्यो गाडयो काडल्यो, पूण कांय कडेन तश्योच बेवारस गाडयो आसात। त्यो बेवारस गाडयो संबंदीत मालकान काडच्यो अशें आवाहन फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी केलें। तशेंच हे बेवारस गाडयो संबंदीत मालकांनी काडूंक ना जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस ह्यो बेवारस गाडयो उखलतले म्हूण नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगले। मीटिंग झाली 7 मार्चाक 2024 तेन्ना आमी ऑर्डर मीटिंग केली। तेन्ना आमी डिसायड केलें की जितले अबॅन्डन्ड व्हेकल आसा ती आयडेंटिफाय करची, कित्याक ती सगळी आयडेंटिफाय व्हेकल खूब वर्सां जाली ते पडून आसा आनी म्हणून आमी ते डिसिजन घेतलें की ती आमी आयडेंटिफाय करपाची आनी काडपाची म्हणजे त्या प्रमाणे आमी 27 मेक आमी नोटीस दिली शिवन पेपराचेर नोटीस आयली की विदीन 7 डेज तुमी ती तुमचे व्हेकल जे आसा आमी 22 टोटल गाडी आयडेंटिफाय जाल्यो फूल फोंड्या सिटीन आशिल्ल्यो आनी ती तातूंत म्हाका थोडे 7-8 तरी लोकांनी सद्या काडून येयल्या थोडे उरल्या तांकां रिक्वेस्ट करता इमिजिएटली तेमी काडची, कित्याक ऑलरेडी आमी पीआयक सुद्दां आतां 6 दीस जावन गेले आनी आमी पीआय ट्रॅफिकाक सुद्दां आमी आतां लेटर केला की ती गाडी आमची एबॅन्डन्ड व्हेकल आसा टायम पिरियड जावन गेलो। आमी नोटीस मारली सगळे गाडयेचे जितल्यो गाडयो आशिल्ल्यो जे एबॅन्डन्ड व्हेकल्स आमी आयडेंटिफाय केली सगळी नोटीस तेंची गाडयेन नोटीस सुद्दां मारिल्ली की ओनरान ती काडची म्हणून। त्या प्रमाणे 8 जाणांनी म्हाका 7 ते 8 लोकांनी ऑलरेडी काडल्या। आतां आज कितले वेळ काडले म्हाका खबर ना, पूण खूब 8 जाण तरी लोकांनी काडल्या। उरिल्ली तांकां रिक्वेस्ट करता तेणी काडची आनी आमी पीआय ट्रॅफिकाक लेटर केला आतां ती नोटीस पेड जावन गेली आसा आतां इमिजिएटली ते टो करचे किंवा तेजे नोटिसाचेर म्हणलां जर काडना जाल्यार मागीर ती फूल ऑप्शनूय जातली कळ्ळें। सो तेजे प्रमाणे कसो बेगीन लोकांनी ते काडचे अशें रिक्वेस्ट करता। ते कितें करतले पीआय ट्रॅफिक आमी लेटर केला पोंडा पीआय ट्रॅफिक ते आमी ओडून व्हरतले आनी कोण येताले पळयतले तेन्ना सुद्दां कोण येता व्हरपाक गाडी तेंचे कडेन व्हेकल्स आमी तेन्ना टो करून व्हरतकीच जाल्यार मागीर ऑप्शन जातली प्रोसेस ड्यू प्रोसेस मागीर तो जातलो कितें आसा तो। सो आतां 8 जाणांनी ऑलरेडी काडल्यो गाडयो सिटीच्यो काडल्यो उरिल्ल्यो गाडयो तांकां रिक्वेस्ट करता इमिजिएटली तेणी काडचें ऑलरेडी पीआय ट्रॅफिकान लेटर केला आतां तें फर्दर एक्शन पीआय ट्रॅफिकान घेवचें। सो हे म्हाका दिसता एबॅन्डन्ड व्हेकल आमकां फुडें फोंडेकारांक पार्किंग स्पेस मेळटलो आनी ते अशें म्हळ्यार ते उदक साठून उरता गाडयेनी ते आनी मागीर ते मलेरिया डेंगू जावपाक शकता म्हणून ते आमी ते इमिजिएटली काडपाक डिसिजन घेतले आनी ते प्रमाणे लोकांनी काडले सुद्दां थोड्यांनी काडले थोडे उरला।